आता पळया गोयच्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। सिक्कीम बॉर्डरीचेर तणाव तयार करपी चीनाचो 70च्या लोकांनी निषेध केलो। चीनी वस्तूंचो बहिष्कार करपाचो उलो तांणी मारलो। ह्या चीनान सिक्कीमच्या विशयावयल्यान आयज भारतासारख्या सार्वभौम राष्ट्राक युद्धाची धमकी दिलेली आसा आनी तेका लागून आमी सगळ्या लोकांक विनंती करता की चीनचे जितले प्रोडक्ट्स आसात त्या सगळ्या प्रोडक्ट्सांचेर वस्तूंचेर आमी बंदी घालची आणि त्याच बरोबर चीनच्यो वस्तू ज्यो आसात त्यो आमी विकत घेवपाक जायना। कारण भारताची बरीचशी जी बाजारपेठ आसा ह्या बाजारपेठेन चीनच्यो वस्तू येतात आणि हे स्वस्त दरान विकतात आणि आमचे लोक हे स्वस्त दरान त्यो चीनी वस्तू घेतात। चीन हो आयज आमचो दुश्मन राष्ट्र बनलेलो आसा। आयज आमच्या भारतीय सैन्याचे पाठबळ प्रत्येकान वाढवपाची आवश्यकता निर्माण झालेली आसा। बंद करची केंद्र जी चायनीज प्रोडक्ट्स आसा भारतान आयात जातात ते पूर्णपणे ताचेर बंदी हाडची आणि संरक्षणाच्या बाबतीत जो खेळ चल्लेलो आसा मंत्रालयाचो की राजकीय फायद्या खातीर संरक्षण मंत्री बदलले वयता हेजो बी आमी निषेध करता की असली फालतूपणां जावची न्हू। संरक्षणा बाबतीन राजकीय खंयचे जे फायदो तोटो पोवचो न्हू। संरक्षणा बाबतीत फक्त देश पळोवचो, देशाचे हित पळोवचे म्हणून आयज चायना जी हिम्मत केला ताचे कारण हेच आसा आमी हांगा खंय तरी राजकीय हेतून हे करीत उरले। रेवड्यात झाड पडून भुरगो सोंपिल्ल्यार रेवडकार फामिलीची पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकारान वासपूस केली। आज ही परिस्थिती पहिले एकदम दुःखदायक ही घटना घडलेली आहे। मेन म्हणजे डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर दिवपा जाय असल्या बाबतीत बेगीन जात तितले जे डेंजर झाड हा ते कापपा खातीर तेणें झाप करून ऑर्डर दिवपा जाय, आयकपा जाय, आर्ग्युमेंटांनी येवन पळोवपा जाय, सायड इन्स्पेक्शन करपा जाय, बाबा घर मनीस मोडतलो हे तेणें लक्षांत घेवन जात तितली बेगीन ऑर्डर दिवन कापपाक तेणें हें करपा जाय। म्हाज्या वाला गव्हर्मेंटा कडेन अपील हा, हांवूय गव्हर्मेंटाचो मनीस आनी मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर इतलो हुशार चीफ मिनिस्टर आमकां आज मेळ्ळो आहा पण ह्या गोष्टीन तेणें लक्ष घालपाक जाय। भगवती अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीन पेडण्या हुशार भुरग्यांचो भोवमान केलो। ह्या भुरग्यां खातीर आमी आमच्या हातून जरी प्रयोजन नसलें तरी आर्थीक प्रोविजन आमी केल्लें असलें आणि तेतूंतल्यान आमी ह्या भुरग्यांक एक वेगळी स्कॉलरशीप दिल्ली आसा। हे सगळे गोष्टी ज्यो करता आमी तातूंतल्यान एकूच की ह्या भगवती अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीन जो कितें नफ्याचो भाग आसा तातून सगळ्या पेडणेकरांचो अधिकार आसा। पेडणेकरांच्या बोल्सांतल्यान आमी ते पयशे पेडणेकरांच्या बोल्सांतल्यान आमी डेपॉझिट घेता, तांकांच परत पेडणेकरांक लोन दिता आणि तातूंतल्यान ह्या सगळ्या प्रक्रियेंतल्यान जे कितें आमकां नेट प्रॉफिट जाता परत त्या नेट प्रॉफिटाची वांटणी ही सुद्दां आमी गेली 4-5 वर्सां अशा पद्दतीन करता की फुडल्या पिढयेक पेडण्यांतल्या बाबा त्याचो आधार जावपाक जाय आणि जेणे करून फुडली पिढी ह्या संस्थे कडेन तेंचो एक अटॅचमेंट जावपाक। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोंयांत वर्ल्ड कपाक लोक येतले काय ना म्हण फिफाक सुरवातीच्यानच चिंता आशिल्ली। तिकेटी विकपाक सुरू करूनय खप सामको कमीच जाला। पूण शुक्रारा जाल्ल्या अंडर-17 वर्ल्ड कपाच्या ड्रॉ उपरांत हे चित्र बदलपाची खूब शक्यताय आसा। हाचे कारण म्हळ्यार जर्मनीच्यो ग्रुप मॅची आनी ब्राझीलाची एक मॅच फातोर्डा जावपाची आसा। गोंयकार तशें पळयल्यार फुटबॉल मोगी पूण ISL सोडले जाल्यार हेर मॅचींक लोक येच नात हीच चिंता फिफाक सतायता। हालीं सुद्धा अंडर-17 वर्ल्ड कपाचे लोकल आयोजन कमिटी ग्रुप सीच्यो गेमी गोंयांत जातल्यो। जर्मनी खेळटा म्हळ्यार फुटबॉल मोगी गर्दी करतले हातूंत दुबाव ना। तशेंच ब्राझीलाची एक ग्रुप डी मॅचूय गोंयांत आसा। ब्राझीलूय गोंयकारांच्या सगळ्यांत